केरी एसबीआय बँकेत दरोडो घालपाच्या प्रकरणात दिवचल पोलिसांनी चौथो आरोपी बिजापूरच्या कृष्णा घोरपडेक पुण्यासावन गोंयांत हाडलो। दिवचल कोर्टा मुखार उबो केल्या उपरांत ताका 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या। केरी एसबीआय बँकेत दरोडो घालपाचो कट केरीच्या साहिल खानान रचिल्लो। ताणे आनी जितेंद्र कुमारान बाकीच्या तिगांक हाताक धरून बँकेच्या मॅनेजराचे अपहरण करून उपरांत ताका बँकेन व्हरून 8,74,000 रुपया आनी 1100 ग्राम भांगर लुटले। पुलिसांनी साहिल, जितेंद्र आनी राजू कुमार दासाक गोंयांतूच धरिल्ले। कृष्णा घोरपडेक पुण्यात वचून उखल्लो। 5व्या आरोपीचो सोद चालू आसा। केरीत एसबीआय ही एकूच राष्ट्रीयकृत बँक ब्रांच आसा। लोक भांगर घाण धरून रीण काडटात। गांवच्या लोकांचे अकाउंटूय थंयच आशिल्ल्यान वेगवेगळ्या तरेची गुंतवणूकय थंयच आसता। लोक थंय बँकेक रातचो सेक्युरिटी मागतात। हांगा स्थानिक एका मनशान भायल्या पुण्याच्या मनशांक आनी भायल्या बिहाऱ्यांक धरून बँक मॅनेजराक किडनॅप करपाचो प्रयत्न केलो आनी बँक फोडली आनी भितून तेणें कितलेशेच लाखाचे सोने आनी कॅश पयशे तो घेवन फरारी जालो। पण आयज अशी परिस्थिती आसा, लोकांची हांगासर एकूच नॅशनलायज बँक आसल्या कारणान लोक हांगासर कितलेशेच आपले गोल्ड जे आसा आनी भांगर आसा, भांगर आनी जे कॅश पयशे आसा ते हांगाच डेपॉझिट करतात। कित्याक दुसरी नॅशनलायज बँक नासल्या कारणान लोकांक पर्याय ना आनी ह्या एका बँकेचेर विश्वास ठेवून लोक आपले हांगासर गोल्ड घेतात आनी गोल्ड लोन काडटा। आनी जर हांगासर अशा परिस्थितीन जर सुरक्षा रक्षक जर रातचो ना जाल्यार हांगासर आमचे भवितव्य लोकांच्या पयशांचे आनी भांगराचे खूब डेंजरान आसा। त्या खातीर हांव विनंती करता स्टेट बँकेक की हांगासर तेंच्यांनी गोल्ड आनी पयशाची रक्षा करपा खातीर, लोकांच्या ठेवीची रक्षा करपा खातीर सुरक्षा रक्षक नेमचो, बंदूकधारी सुरक्षा रक्षक नेमचो। कित्याक हांगासर आमचो जो DGP हा तेणें सुद्दां सांगला की सगळ्या बँकेनी स्वता सुरक्षा रक्षक नेमपाचो, कित्याक पुलीस 24 तास सगळ्याक भोव शकना। कित्याक हांगासर प्रत्येक बँकेची जबाबदारी आसा, कित्याक तेंच्यांनी सुरक्षा रक्षक दवरून हांगासर आमची जे पयशे थेतले ती आमकां तेंच्यांनी सुरक्षा प्रदान करची। कित्याक 2 वर्सां पयलीं अशी गजाल घडलेली आनी बँक फोडपाचो प्रयत्न जाल्लो। तेन्ना हांगा CCTV कॅमेराय नासले आनी PIन आमच्या वाळपयच्या मागीर तांकां सांगलें की तुमी CCTV कॅमेरा इन्स्टॉल करा आनी मागीर तेज्या मागीर तेंच्यांनी CCTV कॅमेरा इन्स्टॉल केले। बरी गजाल इन्स्टॉल केले। पण आतां जो सुरक्षा रक्षक आहा तो फक्त दिसाचो आसता। दिसाचो आमचे लोकल मनीस आमी बँकेक पयशे काडपाक व्यवहार करूं येता, पण रातचे कितें? मेन हायवे बेळगांव चल्ला हायवे हो, कोणीय रातचो येवं शकता, हांगासर कितेंय करूं शकता। SBI बँक, स्टेट बँक तेन्ना हेज्या पयलीं 2 वर्सां पयलीं कितें तरी जाल्लें फाटल्यान तेन्ना आमी हांकां सांगलें आनी रातचे आमी केन्ना कदाचित कोण वाचले ना आमी लायट पेटोवंक बी केन्ना चुकून म्हाका वयता। पूण आतां आमकां धीर जायना की लायट पेटोवपाक, कित्याक जाणा कदाचित वेळा काळान जर लायट पेटयले आनी जाल्यार परत थंय कोण सुरक्षा रक्षक नासता आनी कोण नासता, तेन्ना हेजी जबाबदारी कोण घेतलो? आनी आमची घरां लागीं आहा ते कोण? तेन्ना आमी हितून काय हितून भाग पडोवंक शकना। कारण आतां आमी अशें की स्टेट बँकेन रातचे वचोंकूच पासून तयार ना, कित्याक जाणा की जे कितें घडटा न्हू तें आमकां भंय दिसता आनी अचानक लोक वयले येतात तेन्ना त्या लोकां फुडें आमच्यान उलोव नजो काय। तेन्ना ही बँक, स्टेट बँक आमकां गॅरंटी आसा स्टेट बँकेची, आनी ही बँक अशीच आमची चालू उरची आनी बरें भरमसाण जावची। ह्या बँके उद्देश आमी कितें केला हेज्या पयलीं आनी आतां हेज्या फुडें पासून करपाचें आहा। आनी जेन्ना रातचो आमकां सुरक्षा रक्षक दिवपाचो ना जाल्यार आमकां हांगा रावपाची परिस्थिती ना। तेन्ना म्हाका बँक लोक फोडटा घेवन तेन्ना म्हाका बी भंय दिसता। आमचे स्टेट बँके कडेन एक वॉचमॅन जावं पुलीस 24 तास हांगा दवरपाचो। गोवा पोलिसांचे अधीक्षक शोभित सक्सेना, बिचोलीचे उपअधीक्षक सागर एकसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिचोलीचे निरीक्षक सूरज गावस यांच्यासह उपनिरीक्षक अनिल कोळेकर, विशाल मांद्रेकर, सहाय्यक उपनिरीक्षक हरिणाम नाईक, पोलीस शिपाई अनिल देसाई, विशाल परब, गौरव वांगणकर, विजय मांद्रेकर, रणजित बाले, हसन पटेल, दिनेश वळवीकर, वाळपई पोलिसांचे निरीक्षक प्रज्योत पडते, गौरीश नाईक, निकेश शिवरेकर यांनी रात्रंदिवस तपास करून सहभाग घेऊन आपलं दाखवलं। त्याचप्रमाणे फोंड्याचे सुद्धा पोलीस उपअधीक्षक CL पाटील, पणजेचे उपअधीक्षक सुदेश नाईक, फोंड्याचे निरीक्षक विजय कुमार चोडणकर, ओल्ड गोव्याचे निरीक्षक सतीश पळवकर, आगाशीचे निरीक्षक विक्रम नाईक, पणजेचे निरीक्षक निखिल पालेकर त्यांच्या व हे पोलीस कर्मचारी हे जे बिचोली पोलिसांचे सहाय्यक करून ह्या बँकेचे जे लुटले गेले 90% सोने आणि रक्कम हे रिकवर केली गेली। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे।